गोंयांत प्राधान्य जर मेळूंक जाय अशें जर तांकां दिसता जाल्यार गोंयकारांनी एक जावंक जाय. काँग्रेस आरजीपी आनी आमी जे आतां उलोवंक लागले पळय आतां जे आमी उलयतात, इट इज अ स्पॉन्टेनियस थिंग. इट इज नॉट अ प्री प्लॅन थिंग. आय हॅव नेवर मेट मनोज परब so close ever in my life. First time I met him that day. And it so happens it was over an issue. A added thing is some sort of a chemistry which has evolved spontaneously. This is a fact. There is nothing to hide about it. Second, आता फुडें कशें जातलें ताजेय पक्षान लोक आसूंक शकता जे म्हणटले की विजय सरदेसाय बरो न्ही, ताका पातयेवंक जायना, अशें खूब आसूंक शकता. आमच्याय पक्षान आसूंक शकता जे म्हणटले की ना तो आनी खंयच्यान आनी कोणाक टायप. Those things are there. See, but we have to understand. हांव म्हणटा की जे आतां हे तूं म्हणटा ते भायले पक्ष आनी गोंयचे पक्ष, सो गोंयकारांचो फ्रंट जावपाचो गरज आहा की गोंयांत आमकां लुट्टा सरकार. You are advocating a front of Goan parties. Goan party and the bigger net. All those who are interested to oust the BJP Yes. and get a pro-Goan government. गोंयकारवादी सरकार जर येवंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी म्हळ्यार येवंक जाय. हे 2027चे प्री पोल अलायन्साचे मॉरल ऑब्लिगेशन सोंपलें की ना, मागीर आनी नादा लागपाची इच्छा ना. काँग्रेसीन हातून येवप न्ही अशें कोणें सांगूं ना. काँग्रेस इज द बिगस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन. वाय शूड वी जस्ट disregard the Congress? We can't. In a transitional phase, they have got to put their house in order and then talk to us, or say that let's do something together. But we can't wait for them perpetually, because elections are coming, everything is coming, and they will have Bihar elections. Bihar election is a priority to them. How is it a priority to us? It is a priority to Pramod Sawant to say Bihar Divas celebrate केला ताणी. तांकां ओके तें, आमकां न्ही, आमकां कांयच ना बिहारा कडेन. तुमकां झेडपी इम्पॉर्टंट, आमकां झेडपी इम्पॉर्टंट, म्युनिसिपालिटी इम्पॉर्टंट, आमकां म्युनिसिपालिटी इम्पॉर्टंट. सो आमी करूंक जाय मरे तेंच रिजर्वेशन, तेंच डिलिमिटेशनान थंय चिटींग करतले पडते. आमी कोर्टान वचून सुप्रीम कोर्टान जिखिल्ले झगडपाक जाय न्ही परत, जोडूंक जाय आमी पडते. सो वी हॅव टू बी ऑन द ग्राउंड, वी हॅव टू पुट अप अ फायट. मेड माय सेल्फ व्हेरी क्लियर. म्हजे बर्थडे दिसाच्यान सांगलां की हांव कितेंय करूंक तयार आहा. कितेंय करूंक म्हणटा तातूंत हेंय सगळें येता की खंयच्याय मनशा कडेन एक गोंयकारवादी सरकार हाडपा खातीर कॉम्प्रोमायज करपाक हांव तयार आहा. देर इज नो एलर्जी ऑफ एनी वन. देर इज नो हें की बाबा हो आसचो न्ही तो आसचो न्ही, पुणून BJP नाका.